नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार गोंय बोर्डच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दिप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचो फुडारी बाबा सिद्दीकीच्या खुनाची लॉरेन्स बिश्नोय गँगान घेतली जबाबदारी। जे दाऊद आनी सलमान खानाक लागींचे तांची अशीच जातली गत म्हणून दिली धमकी। भंडारी समाजाची घटना दुरुस्ती वादात नव्यान केल्ले घटना दुरुस्तीक जिल्लो रजिस्ट्रारा कडल्यान भंडारी समाजाच्या एका गटाचे आव्हान। घटनेत वादग्रस्त दुरुस्त्यो केल्ल्याचो आरोप। हाऊसिंग प्रकल्प आणि जमनीच्या प्लॉटिंगाचो विषय तापलो। बेताळबाटी ग्रामसभेत हाऊसिंग प्रकल्पाक खर विरोध। प्रिया कुंकळ्ये जमनीचे प्लॉट करून ते विकपाच्या प्रकारार थळावे जाले एकठांय खर विरोध। बोंडबाग बेतोड्याक गव्याच्या हल्ल्यात बायलेक मरण। शेनवाराक घरा लागसार जाल्लो हल्लो। उपचार चालू असताना मंगलाक गावडेक मरण। कळंगुटे ब्रागांचा अपार्टमेंटात चोरी। फ्लॅट फोडून चोरी फारायली। 90,000ची कॅश आणि भांगराच्यो वस्ती चोर सीसीटीव्हीत कैद। आणि वाळपय ते जर्मे रस्त्याची अवतिकाय। फोंडकुलांनी रस्त्यांची जाले चाळण। थळावे तिडकले बेगोबेग परिस्थिती जाग्यार घालिना जाल्यार अधिकाऱ्यांक घेराव। आता खबरो विस्तारान। गोमंतक भंडारी समाजाच्या विद्यमान समितीन समाजाच्या घटनेत केल्ले काय बदल सामके आक्षेपार्ह आणि वादग्रस्त आसात। भंडारी समाजाचे एका दुसरे गटाचो आरोप। फक्त आरोपच न्ही जाल्यार ह्या गटाच्या जिल्लो रजिस्ट्रारा कडल्यान हे दुरुस्त्यान आव्हान। नेमक्यो गोमंतक भंडारी समाजान आपल्या घटनेत अशो कितें दुरुस्त्यो केल्यात आणि तांकां भंडारी समाजाच्या दुसऱ्या एका गटाची कित्याक हरकत आसा पळोवया हो रिपोर्ट। गोंयचो सगळ्यात व्हड समाज म्हळ्यार भंडारी समाज। मात हे समाजाचे संघटनेन फाटले कितलेशेच दीस जाले किजिला जायत आसात। विद्यमान अध्यक्ष अशोक नायक, उपाध्यक्ष देवानंद नायक, खजिनदार जोगुसो नायक आणि सचिव फुकरू पणजीकरा आड भंडारी समाजातले एक प्रबळ गट आक्रमक जाला। ह्या सगळ्यांनी समाज संघटनेत भयंकर आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचो आरोप जाता। आता हे सगळे जायत असताना भंडारी समाजाच्या घटनेत ज्यो दुरुस्त्यो केल्यात तो आक्षेपार्ह आणि वादग्रस्त आसात म्हणून समाजातले एका गटान आरोप केला। भंडारी समाजाच्या घटनेत केल्ल्यो वादग्रस्त दुरुस्त्यो। पहिली, समाजाचे चली वा चल्यान समाजा भायल्यांकडे लग्न केल्यार ताका समाज संघटनेचे वेंचणुकेत वांटेकार जावपाक शकना। दुसरी, अशा लोकांची समाजाचे केंद्रीय वा तालुका समितीचेर नेमणूक वा शिफारस करपाक मेळची ना। तिसरे, 3 आमसभाक उपस्थिती लायिल्ल्यो 50 वर्सां वयलोच मनीस समाजाची वेंचणूक लडोवं शकता। गोमंतक भंडारी समाजाची सध्याची अशोक नायक हांचे अध्यक्षते सकयल्ली समितीच बेकायदेशीर आसा। तांचो कार्यकाळ 2021 सोंपला। अशें हे बेकायदेशीर समितीन समाजाचे घटनेत केल्ल्यो दुरुस्त्यो मान्य ना म्हणून समाजाचे दुसरे एक सक्रिय गटाचो आरोप। तांणी हे दुरुस्त्यांक जिल्लो रजिस्ट्रारा कडेन आव्हान दिलां। ते जे पळय अमेंडमेंट जेन्ना आमकां दिसले की आरटीआयन मागले आमी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रारा कडल्यान तेन्ना तातूंत कळ्ळें की ते हातूंत अमेंडमेंटान अशें आसा की समाजा खातीरचे घातक आसा जे अनकॉन्स्टिट्युशनल आसा। ह्या खातीर हे जे पळय इलिगल जे आतां पळय करूंक सोदता इलेक्शन ते इलेक्शन नॉट करेक्ट। सो इट हॅज टू बी स्टॉप। हांचेर एफआयआरूय जाल्लो आसा, तांच्यांनी देंवपाक जाय। त्या हातूंत आमकां एक असो डॉक्युमेंट मेळ्ळो जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार मिस्टर आडकुलकर हाणें भितर तांकां एक लेटर केल्लें नोव्हेंबर 2023 की तुमी जे पळय तुमची डिस्क्रिपन्सी आसा जे अमेंडमेंटान खुबशे ऑब्जर्वेशनान आयल्या ते तुमी डिस्क्रिपन्सी क्लियर करा अशें म्हणून तांचे ते अमेंडमेंट्स पेंडींग दवरलेले। ते अमेंडमेंट्स तांच्यांनी इन जानेवारी वेन सुरज पेडणेकर हो जो पळय डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार तो एक 22 दिसां खातीर आयिल्लो ताज्या मार्फत ते पास करून घेतल्या। इलेक्शन कमिटी काडटा ती कमिटी खंयच हें आसपाक जायना, इंडिपेंडंट आसपाक जाय। ती इंडिपेंडंट आसल्या कारणान इलेक्शन फेर जाता आनी जे पळय हातूंत अमेंडमेंट बीन जे केल्या ते अमेंडमेंटाच्या फायद्यान हाका भायर उडय ताका भायर उडय अशें जावचें ना। सो इलेक्शन कमिटी कोणी आसूं पण काडटा आसतना सगळे एजीएमाक विचारून काडपाक जाय आशिल्लें की बाबा हो जो पळय ही कमिटीची नांवां दिल्या ही तुमकां मान्य आसा काय ना। जी तेंच्यांनी 17 नोव्हेंबराक ते एजीएमाक 17 इलेक्शन सांगला पळय इट्स इलिगल। ती संस्था 21
ते 24 पर्यंत इलिगल आसा ती एजीएमय इलिगल सगळें इलिगल केला तेन्ना आसता ते इलेक्शन डिक्लेअर करपाक तांकां रायटूच ना तितून तेंच्यांनी इलेक्शन कमिटी म्हणून काडल्या 5 जाणांची आनी ते बी तांचे नातांतलेच आसा प्रत्येकाच्या मेंबराच्या भावाच भाव आसा चडशे भितर कळ्ळें आनी अशें म्हणटा हांव की ते अशें आमी समाज बांधव अशें करता की ते जर 5 जाण तितून भाग घेवचे जाल्यार आमी तेजेर एक्शन घेतलें आनी आमी तेजेर कंप्लेन बसून घालपाक फाटीं रावचे ना इट्स टोटल इलिगल आनी तांच्यांनी थंयच्यान पळ काडून 4:30-5 मिनटांनी पळ काडून तेंच्यांनी खंयच्या तरी एका हॉटेलाच्या रुमान ही मिटींग घेतली आनी मिटिंगेक तेंच्यांनी अशें सांगलें की 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 आमी जी कमिटी बीन काडल्या पळय ती तेंच्यांनी ते बाकीची प्रोसिजर तेंच्यांनी थंय फॉलो केलो एजीएमाक तेजें कांयच सांगना. सद्याक आमी जर पळयत जाल्यार भंडारी समाज गटातटांनी विभागला. समाजाचे राजकीय फुडारी राजकीय आरक्षणा खातीर सरकार कडेन जातनिहाय जनगणनेची मागणी करतना दिसतात. दुसरे वाटेन समाजाची अशोक नायकाचे फुडारपणा सकयली विद्यमान समिती बेकायदेशीर आशिल्ल्याचोय आरोप जाता आनी आतां समाजाच्या घटनेंतल्यो ह्यो दुरुस्त्यो वादग्रस्त थारल्यात. गोंयचो भंडारी समाज सगळ्यांत व्हड हें खरें, मात ताचे मदलीं कोफुसांवां आनी गटतटूय तितलेच व्हड इतलें मात खरें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. म्हाड्डोळ कुंकळ्ळे वाठारांत जावपी मेगा हावसिंग प्रकल्पाक थळाव्यांनी खर विरोध केला. खंयच्याय परिस्थितीत हो प्रकल्प जावपाक दिवचे नात अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या. तशेंच ह्या मेगा हावसिंग प्रकल्पांत गुंतवणूक करप्यांक पंचायत मंडळा कडल्यान कसलेच दाखले मेळचे नात अशें स्पश्टीकरण वेलिंग प्रियो कुंकळ्ळेचो सरपंच हर्षा गावडे हिणें दिलां. म्हाड्डोळ कुंकळ्ळेच्या लोकांनी आयतारा केळबाय देवीच्या मंडपात एकठांय येवन मेगा हावसिंग प्रकल्पाक विरोध केलो. हो प्रकल्प आमी जावपाक दिवचे नात म्हूण थळावे उलयले. पंचायत ह्या प्रकल्पाक विरोध करता. ह्या मेगा हावसिंग प्रकल्पात गुंतवणूक करप्यांक पंचायती कडल्यान कसलेच दाखले मेळचे नात अशें वेलिंग प्रियोळ कुंकळ्ळेच्यो सरपंच हर्षा गावडेन स्पश्टीकरण दिलां. नंबर 27-28 जे प्लॉट करून विकता सोदता तर ते जावपा जायना. पूण आनी जर 90-100 अशे प्लॉट जाले जाल्यार आनी लोक वस्ती वाडटली. पयलींच आमच्या गांवांत थोडे वाड्यांचेर आमकां आजून उदक सारकें मेळना. तितून अशें जायत जाल्यार लायटीक उदकाक आनी आमच्या निसर्गाचेर खूब फटको बसतलो. थंय सुंदर असो गांव आसा. अशें जर आनी एक 500,000 लोक येवन हांगा रावले जाल्यार ही आमची निसर्गाची संपत्ती नश्ट जातली. तशेंच आमकां हांगा लोक आमचे जे आसा प्रत्येक जाणा कडेन एग्रीकल्चर एरिया आसा. चडशे आमचे जे आमच्या गांवांत आसात तांकां प्रत्येका कडेन थोडी ना थोडी तरी आसात. अवघे एक 4-5 जाण सोडले जाल्यार तसो हो जागो विकपाक मेळना. हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक सांगपाक सोदतां की हो जागो आसा तो ऑर्चर्ड जावन आसा. थोडो अवघड 5-1 हजार स्क्वेअर मिटर एक तो सेटलमेंट आसा. असो जागो घेवं नाकात. फाल्यां समज कोणाच्या फावोरान तुमी येवन घर बांदले पयशे घेवन इतले लाख म्हणले तितले लाख म्हणले अशें करून आमच्या पंचायतीन येवन समज लायट उदक जावं घराच्या नंबराक एक जाल्यार तो मेळचो ना. आमी ह्या सगळ्याच्या गांवकाऱ्या वतीन आमी तांकां विरोध करता. हे झोनल सर्टिफिकेटी स्पेशली मेन्शन केल्ले आसा की एज पर रिजनल प्लॅना प्रमाणे ही पार्टली सेटलमेंट आणि नॅचरल कवर विथ नो डेव्हलपमेंट झोन अशी तेचेर मेन्शन केल्ले आसा. दोन्ही सर्वे नंबर 28 आणि 27. ताका लागून हे कंप्लिटली बागायती जमीन असल्या कारणान आणि थोडीच तितून एक 4-5 हजार कितें स्क्वेअर मिटर जमीन ही सेटलमेंटान आसा. बाकीची सगळी टोटल आतां सोजी प्रमाण सांगता त्या प्रमाणे 95,000 ऑलमोस्ट 95,000च्या वयर ही जमीन सगळी बागायती आसा. आणि ही कन्वर्ट करपाक तरी म्हाका तरी दिसना की हे कन्वर्ट करपाक जातली. पूण आज त्या सरकाराचें जें धोरणां आसा त्या धोरणांतल्यान कितें जावपाक शकता. कारण आज जर थंय पळयशी त्या प्लॉटान जर पळयशी जाल्यार मोठी झाडां म्हणजे भरपूर प्रमाणात मोठी झाडां थंय आसा. आनी ही सगळी बागायती जर नश्ट करीत जाल्यार फुडें हेजे मुखार भरपूर हांगसर गांव सगळो डिस्ट्रॉय जातलो. पण परमनंट रेजिडन्स म्हणून जर खूब लोक येवन रावूंक लागले साधारणतः 120 प्लॉटांची तयारी जाल्लेली दिसता जाल्यार मोठो प्रॉब्लेम जातलो. गांवाची डेमोग्राफी बदलतली. आनी डेमोग्राफी म्हणटा आसतना जात पीत किंवा धर्म हाजेर वचना. पूण लोकसंख्या सुद्दां वाडली जाल्यार सुद्दां कितें वेजिटेशनचे प्रॉब्लेम जातलो. हो गांव बागायती आसा. 100% बागायती आसा. प्रत्येक घरांत थोडी ना थोडी जमीन आसा किंवा एक 8-10 घरां आसतलीं जांची स्वताची जमीन ना.
तांचो सुद्दां वेवसाय म्हणून जे बाकीचे बागायती करता ते कृषी लेबर म्हणूनच आसा. त्यामुळे 100% हो गांव कृषी क्षेत्राचेर जगता आनी हाजे फुडें जगतलो. त्यामुळे तातूंत खूब कितें बदल जावप हें परवडणारें ना. गांवच्या ओरिजिनल लोकांच्या हिता खातीरय परवडणारें ना, गांवच्या पर्यावरणा खातीरय खबर ना. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर शेखर नाईक. बेताळबाटीच्या थळाव्यांनी वाठारात येवपी नव्या बांदकाम प्रकल्पांक खर विरोध केलो. बेताळबाटी वाठारात आदींच उदक, वीज, रस्तो तशेंच कोयराची समस्या उपरासल्या. ह्यो समस्या पयलीं सुटाव्यो जावंक जाय देखून ह्याच फाटभुंयेर थळाव्यांनी ग्रामसभेत ह्या प्रकल्पाआड विरोध करीत थाराव मंजूर केलो. बेताळबाटी वाठारात उप्राशिल्ल्या वीज, उदक, रस्तो तशेंच कोयराची समस्या बेगीनच्या बेगीन सुटाव्यो करात अशी मागणी करपी सूर थळाव्यांनी ग्रामसभेत लावन धरलो. तशेंच बेताळबाटी वाठारांत कसलोच बांदकाम प्रकल्प आमकां नाका हाचेर सगळे थळावे ठाम रावले. बांदकाम प्रकल्पाच्या विरोधात सगळ्यांनी एकमतान थाराव मंजूर करून घेतलो. लोकांचो एक विशय आहा म्हणजे ड्रायव्हिंग प्रोजेक्ट नाका न्ही गांवांत. आय ऑल्सो एग्री, म्हाकाय नाका. बट अकॉर्डिंग टू द लॉचेर कितें गेलें, 1-2 युनिट आहाय, 3 युनिट आहाय, ते म्हणजे हाडपाक जायना. ती कितें म्हणटात 3 युनिट आहाय ते तितून दिवपाक जायना. बट तेगेले FPR बसता तेगे 2000 जमीन आहा आनी तिचे समज 100 स्क्वेअर मिटर फॉर्म जाय म्हणजे ते हाडपाक जायना. दॅट इज नो लॉ. आय हॅव टू व्हेरीफाय द डॉक्युमेंट. एवरी डॉक्युमेंट सारकें आहा म्हाका इश्यू करपाक पडटा. ते म्हणटा ना आउटसायड आनी इनसायड ते आनी ना लॉ इज वन. हाव कॅन आय से आउटसायड इनसायड? लॉ इज वन. ते म्हणजे मेन्शन करपाक जायना. आता रेजोल्युशन किती घेतलं? ते रेजोल्युशन तेंकां अचीव जायते तेंचे रेजोल्युशन सरकारा जाता. आय एम नॉट लॉ मेकर. आय एम नॉट अ लॉ मेकर. लॉ मेकर इज सरकार. आमची लोकांची ग्रिव्हन्सी आहा तितली हांव सरकाराक म्हणटा मांडिता आनी सरकाराक दिसता. सरकारान डिसिजन घेवपाक जाता. Panchayat is final issuing a licensing authority. Okay, Panchayat has to go through each and every document. If there are all the documents, first you need the title document. So there are 4-5 survey numbers, one construction coming in, one survey number. There is no amalgamation being done. There is no finance being done. There is no partition being done. See, all this you have to have this document. Even the technical license will be issued to the Panchayat. Okay, to issue the license for applicant. The Panchayat have to go to the detail of the documentation, which type of document comes with other relevant documents, which they are not there. But the problem is here, there are handful people in our village. Okay, as and when any MLA comes, they are always sitting on the fence. They are going with the MLA. So now what happened? All this project passed because the MLA or minister pressurizing the department or KCP to issue the license. Okay, and we'll see later. Okay, we'll see later. Once the technical clearance was issued, and if you go to the Panchayat, the concerned MLA or minister calls the Panchayat secretary or pressure the concerned handful Panch member with MLA and asking, okay, we'll see that there is no problem in the Panchayat. So these are the problems we are facing. These are the problems we are facing. Now there is no water, there is no light. All I can understand that it has to be told before the fire comes. All this road structure is not proper. Present the population having effect of water or power. That has to mention and send a file back. भीमा पाटीला सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. बोंडबाग बेतोणा वाठारांत गवेरेड्याच्या हल्ल्यांत गंभीर जखमी जाल्ल्या मंगला शांताराम गावडे ह्या बायलेक गोंय वैजकी महाविद्यालयांत उपचारा वेळार मरण आयलें. शेनवारा मंगल गावडे हिच्याच घरा लागसार गव्यान तिचेर हल्लो केल्लो. देखून राना खात्यान बेगोबेग ह्या गवेरेड्यांचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी तशेंच पंच वांगड्यांनी केल्या. गवेरेडे आसा अत्यंत आमचे खूब राना खात्याक हल्ला करीत आसा. घरा कडेन पावत येयल्ले आसा. आतां हें घर पळय इतलें लागीं आसा. हांगासर ताणें कालच एक महिलेचेर हल्लो केलो आनी ती महिला जखमी जावन तिका मागीर बांबोळेक एडमीट केल्लें. पण दुर्दैव अशें की आज सकाळीच ती 9:30 म्हणल्यार ती हें जाल्ली आसा. म्हाजें मेन म्हळ्यार मागणी कशी आसा की हे गांवांत अशी फॉरेस्ट एरिया सामकी लागीं आसा.
जे कारण ते सहज रित्या हांगसर अशे घरा कडेन पावल्ले आसा, सगळ्या पोरसोन पावल्ले आसा आनी केन्नाय कोणाचे अटॅक करता. फॉरेस्टान हेजेर लक्ष दिवन बेगिनात बेगीन कितें तरी हेजे उपाय योजना काडची देवळी विनंती. आमी फोंड्या वाठारांत बेतोडा बणबाग हांगा आसा, ज्या जाग्यार काल एक घटना घडली. हांगा जी मंगला गावडे आसा तिच्या घरा कडेन एक रानटी गोवर रेडे येयल्लो आनी ते पोरसान तो तेंगेले पोरसान जे कितें आसा ते तो नास्तूस करतालो. तेन्ना मंगला गावडे जी घरांतल्यान भायर सरली आनी ताका आंबडोवपाचो प्रयत्न केलो. तेणें आंबडयले आसतना गोव्यान तिचेर हल्लो केलो, तिका शींग तोपली आनी ताका भरपूर जखमी केली. तेन्ना थळाव्याच्या लोकांनी तिका हॉस्पिटलांत व्हेली आनी हॉस्पिटलाच्यान तिका जेन्ना बांबोळी धाडली, बांबोळीची उपचार घेता आसतना तिका राती मरण आयलें आनी हेका लागून त्या गांवांत एक शोककळा पसरलेली आसा. आनी दुसरी म्हणजे जे थंयची वांगड्यांनी जे पंचांनी बी मागणी केल्या की हांगा जे गोंय रेडी येता तेजो बंदोबस्त वन खात्यान करचो अशी मागणी केल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. कळंगुटे शेनवारा मध्यानराती चोरी जाली. दोगा चोरांनी ब्रागांजा अपार्टमेंटांतल्या पयल्या माळ्यावेलो फ्लॅट फोडून 90,000 रुपया रोख आनी भांगराच्यो वस्ती फारायल्यो. चोरांनी बिल्डिंगे फाटल्या वण्टीवेल्यान उडी मारून ब्रागांजा अपार्टमेंटांत प्रवेश केल्ल्याचे सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात दिसतात. पुलिशेन चोरांचो सोद वावर सुरू केला. He climbed up from here to here, and then we can see from our camera that he climbed up again to our balcony. He grabbed the grill that we have, and like a monkey, he swinged into our balcony. From there, you can see. चोरी हुई है 4:54 पे चोर हमारे घर के अंदर आया और गैलरी के रास्ते से आके और हमारी गैलरी में आया और उसने कबाड़ खोला. उसमें से उसने कैश और गोल्ड लेके गया. लेकिन काफ़ी देर पहले से वो रात में ही वो हमारे एरिया में घूम रहा था और वो आने की कोशिश कर रहा था. वो हमारे सब सीसीटीवी कैमरास में आया है. 4:27 पे भी वो एक बार आया, चक्कर लगाया, लेकिन चला गया. जब उसने देखा मौका कि कोई नहीं है तब वो आया और पीछे के रास्ते से गैलरी में कूदा और उस वहाँ से वो लेके गया. कितने लोग थे? 2 लड़के थे. एक तो बाहर ही छुप गया और दूसरा जो लड़का था वो अंदर आया और उसने चोरी करके गया. वाळपय ते झरमे रस्त्याची सामकी चवथिकाय जाल्या. रस्त्यार फोंडकुलांत रस्ते हे कळपाक मार्ग ना. ह्या रस्त्यार जायते कडेन फोंड पडिल्ल्यान वाहन चालकांक तशेंच येरादारी करपी लोकांक बरेच त्रास जातात. तशेंच अपघात जावपाची शक्यताय वाडल्या. देखून हो रस्तो बेगोबेग दुरुस्त केलो ना जाल्यार वाळपय रस्तो विभागाच्या अधिकाऱ्यांक घेराव घालतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी केल्या. रस्तो ह्यो आमच्या खातीर कितलो गरजेचो आसा आनी जेन्ना रस्तो सारको नासता तेन्ना अपघाताचें प्रमाण सुद्दां वाडटा. वाळपय टू झरमे ह्या रस्त्याची सुद्दां दयनीय वेवस्था जाल्लेली आसा आनी ह्या रस्त्या खातीर कांयशे अपघात जायत आसा. माऊस, दाबे आनी झरमे ह्या तिनी गांवांक जोडपी हो मेन रस्तो आसा आनी ह्या रस्त्याची दयनीय अवस्था जाल्ल्या कारणान लोकांक सद्या मनस्ताप जाल्लो आसा. कांय म्हयन्या पयलीं हांगासर अंडरग्रावंड केबलिंगाचें काम सुरू आसलें आनी ताका लागून रस्तो जो नवीन करपाचो आसलो डांबरीकरण तें काम तेंच्यांनी पेंडींग दवरलेलें. पण आतां जे अंडरग्रावंड केबलिंगचें काम आसा हें पुराय जाल्लेलें आसा आनी अजुनूय तेंच्यांनी जें डांबरीकरण आसा तेजें काम हाती घेतलेलें ना. खड्डे जे पडलेले आसा तितूर तात्पुरती सोय म्हणून कांयशे वेळार जे संबंदीत खातें आसा ते येवन थंय माती घालता आनी माती ही घालता ती त्या एक दिसा पुरतीच आसता. कित्याक जेन्ना आतां सद्या पावसाचे दीस आसा आनी पावसाचे दीस आसल्या कारणान पावस पडटा आनी ही माती आसता ती व्हांवून वयता आनी परत ती खड्डे आसा एक खड्डेच उरता आनी ताका लागून ह्या खड्ड्यान उदक भरून सगळें चिकलमय जाता आनी लोकांक प्रवास करप सुद्दां खूब धोकादायक आसा. आनी सगळे जाण प्रवास करतना गाडयेचोच उपयोग करता आनी जेन्ना रस्ते सारके नासता तेन्ना अपघाताचें सुद्दां प्रमाण वाडटा. सकाळचे टायम आसूं जाल्यार सांजचे टायम आसूं सगळ्यांकूच घाई आसता आनी ह्या खड्ड्यासून प्रवास करप आनी आपूण आपलो जो वचपाची जी वाट आसा ही तितूच्यान काडप हें सुद्दां खूब धोकादायक आसा. ताका लागून लोक जे हांगासर प्रवास करतात ते सद्या आपलो जीव आसा ह्यो मुठीत घेवन प्रवास करतना दिसता. 2 दीस फाटीं सुद्दां हांगासर जे खड्डे पडलेले आसा ते तेंच्यांनी माती घालून ताका पुरयलें. मात आयज जर आमी पळयतात जाल्यार परत ह्या रस्त्याचेर माती जी आसा ही व्हांवून गेलेली आसा आनी परत खड्डे पडलेले आसा. बेगिनाच ह्या रस्त्याचें डांबरीकरण जातलें आनी ह्या प्रस्तावाक मंजुरी मेळिल्ली आसा. मात जेन्ना रस्ते करता तेन्ना करा पूण
आता जे माती घालून भराव करतात ते न करता जर हांगासर खडी घालून जर तेका रस्ते जे आसा तितून जे खड्डे बुजयले जाल्यार लोकांक सुद्दां तेजी सोय जातलो आनी जे अपघात जाता ते सुद्दां कमी जातले. संबंधीत खातें आसा तेंच्यांनी सगळ्याचो विचार करून हे जे खड्डे आसा तेजे सारकें नियोजन करून लोकांक वचपा खातीर येरादारी आसा तांकां प्रवास करपाक ह्यो सुरळीत करपाचो अशी जोरदार मागणी हांगांतल्यान केली गेली वयता. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. सोशल मीडियाचेर कदंबा कर्मचाऱ्यांच्या घरच्यांचेर फोग काडपी एका इंस्टाग्राम युजरा आड वास्कोच्या कदंबाच्या कर्मचाऱ्यांनी पुलिशेन कागाळ केली. हे कागाळी उपरांत आता ते इंस्टाग्राम युजरान आनीक एक पोस्ट बरोवन कदंबा कर्मचाऱ्यांची माफी मागल्या. पळयात पुराय बातमी. सोशल मीडियाचेर नाका जाल्ली पोस्ट बरोवन उपरांत ताचे बोवाळ जाल्ल्याच्यो कितल्योश्योच घडणुको तुमी पळयल्याच आसतल्यो. गोंयांत हालींसराक हे प्रकार खूब वाडपाक लागल्यात. असोच एक प्रकार कदंबा कर्मचाऱ्याचे बाबतीनूय घडिल्लो. कदंबाचे बाबतीन सोशल मीडियाचेर केल्ल्या पोस्टा सकयल जायत्या जाणांनी कॉमेंट केल्ले. हातून एका इंस्टाग्राम युजरान कॉमेंट करतना कदंबा कर्मचाऱ्याच्या घरांचेर फोग काडिल्लो खंय. ह्याच कॉमेंटाक हरकत घेत कदंबा कर्मचाऱ्यांनी वास्को पुलिशेंत धाव घेवन ताचे आड कागाळ केल्ली. उपरांत ह्याच इंस्टाग्राम युजरान परतून पोस्ट बरोवन कदंबा कर्मचाऱ्यांची माफी मागल्या. आमी आयज आयला हांगा वास्को पुलीस स्टेशनार एक मनशाचेर कंप्लेन दिवपाक. तेजें कारण इतलेंच की आयज एक सोशल मिडियाचेर एक पोस्ट येयल्लो. तुमी पळोवंक शकतले in 2019 to 2024 17 killed in KTC bus mishaps. ते म्हणटू जाले 3 वर्सां जालीं. आतां तेजे वयल्यान कमेंट स्टार्ट जाले आनी हितून एक मनशान वायपट चाल्ली म्हणून एक मनीस आसा तेणी एक सामको बुरसो कमेंट दिलो जो आमकां दिलो. जो आमचे ड्रायव्हर्स आमचे कडेन मिस्टेक जाता आमी मानता चुकता कितें गाडी लागता कितें वयर सकयल जाताच. आमकां कितें म्हणलें आतां इतलीं वर्सां जालीं हांव गाडी चलयता म्हाजे वांगडे आसा तेवूय गाडी चलयतात मिस्टेकी जाताच. आमी कितें म्हणल्यार आमकां कळटा सोंसून घेतात. पूण कितें जालें हेणी कितें केलां वायपट चार्ली म्हणून कोण आसा इंस्टाग्रामार तुमीच पळोवचें कसो कमेंट केलो तो जर तुमकां दिसता जाल्यार. आमचे आवयचेर म्हणल्यार आमचे फॅमिलीचेर येयल्या. आमी कितें म्हणटा आमची चूक जाता ड्रायव्हर जावं कंडक्टर तुमी कितें म्हणटा आमी समजून घेता मानून घेता पूण अशें आमचे फॅमिलीक इनवॉल्व करूं नाका. सो आयज आमी सगळे वास्कोचे आहेत आमचे थोडेच एक 15-20 जाण भाव एक जाले आनी कंप्लेन दिवपा आयले हेचेर वास्को पुलिसांत तेजेर कंप्लेन दिल्या. सो आतां म्हाका दिसता की आमचे सर PI कपिल नायक हेजेर कितें तरी एक्शन घेवची आनी ते भुरग्यांक हांगासर आपोवचो. आनी तेणी जशें आमकां सोशल मिडियाचेर जें आमचेर हें काडल्या लज काडल्या तशी तेणी मिडियाचे थ्रू आमच्या सगळ्यांची माफी मागची. सगळ्यांक कितें म्हणटा सगळ्यांक. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आयतारा मडगांवच्या पंचरत्न इमारतींतल्या दोतोर आनंद घोडशे यांच्या फ्लॅटान शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उज्यान पेट घेतलो. उपरांत थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कैद केले. ते उपरांत घडणूक थार वचून उजो नियंत्रणात तांणी हाडलो. सुदैवान कोणाकूच जिवीत हानी जावंक ना मात थोडेशे सामानाचें लुकसाण जाल्ल्याची माहिती उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यान दिली. एक्चुअली मागीर हांगा उजो लागलेलो आनी मागीर म्हाका आमगेले पंचरत्न सोसायटीचे थोडे लोक जे आशिल्ले तांणी फोन करून सांगलें म्हाका. मागीर हांव येतकूच पळयलो तो भितरल्यान TV जो आसा तो शॉर्ट सर्किट जावन ताका फायर जाल्लो आसा उजो लागलो आसा. मागीर तितल्यात रोखडेच फायर फायटर्स आयले आनी विदावट एनी प्रॉब्लम्स एवरीथींग इज बीन डन इन जस्ट 5 to 10 minutes. Everything is okay now. No much of the damage is done. सगळें बरें आसा. फक्त टीव्ही आनी तांकां हांव देव बरें कर म्हणून सांगता. टीव्ही आनी फायटर आसा तांकां देव बरें कर म्हणून सांगता. टीव्ही आनी बुक्स तुमचे हे जालो. टीव्ही बुक्स म्हणजे ते पोथी बी आसता न्ही वाचपाची देवाची बी तर ती बेश्टें लासवली आनी कशें व्हडलें अशें कांय जालें. येयलो की लोया मैदाना कडेन पंचरत्न बिल्डींग आहे पूण ती उजो लागलो आतां तिच्या दोर येता म्हणून मागीर पळयल्यार येवन पळयलें जाल्यार भितर दोर येतालो ताका तेगेत फ्रिजाचे बी वायर ते येता शॉर्ट सर्कीट जावन एखादें लासू शकता उजो लागून शकता तेका. पूण ते ते भितर आसले पळय ते पेपर आसले देवाचे ते बुक्स आसले पळय तेका शॉर्ट सर्कीट जाल्ल्यान ते देवाचे बी आसले ते दुकान मातसो तेका हें जालो आनी कांय ते डॅमेज चडशी कांय ना तेजे. फ्रीज म्हणून फ्रीज आसा तेगे ओके सांगूंक जायना तेगे निवळ केल्या ते कळपना तें कितें आसलें. हांव मानना अशें कदें आसा ऑर्डर मडगांव फायर स्टेशन.
वाहतूक खात्यान 14 ते 20 ऑक्टोबरा मजगती रस्तो सुरक्षा सप्ताक आयोजित केला. हो सप्ताक आयोजित करताना वाहतूक खात्यान पंचायत आणि नगरपालिकांकूय ग्राउंड लेवलाचेर कामाक लायल्यात. पंचायत आणि नगरपालिकांनी तांच्या वाठारांत रस्तो सुरक्षेविशीं जागृताय करपाचें आवाहन वाहतूक खात्यान केलां. गोवा गव्हर्मेंटाच्या डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टान आयज एक सर्क्युलर काडला. डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक आनी डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन हांकां दोगांकूय आयज एक सर्क्युलर काडला. तितून 2024 13वो स्टेट रोड सेफ्टी वीक 14 ऑक्टोबर ते 20 ऑक्टोबर पर्यंत आसा. हो जो रोड सेफ्टी वीक आसा, ह्या रोड सेफ्टी विकान डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट पंचायतीक आनी म्युनिसिपालिटीक सगळे पंचायतीक आनी सगळे म्युनिसिपालिटीक 10,000 रुपयांचे अलाउन्स दितले. तितून तेणी अशें सांगलेलें आसा की हे जे 10,000 अलाउन्स आसा ते रोड सेफ्टीचे जे अवेरनेस आसा हे आपले गांवान करपाक लागून किंवा आपले एरियेन करपाक लागून हे 10,000 दिल्ले आसात. आनी तशेंच स्टुडंट्सां मदीं बीन अवेरनेस करपाक लागून हे 10,000 रुपया दिल्ले आसात. त्याच बरोबर हे जे 10,000 रुपयाचो जो खर्च आसा तो खर्च मागीर रोड सेफ्टी वीक जावन तेणी तो रिपोर्ट सबमीट करपाक जायो. तेजी बिलां घेवन तो रिपोर्ट सबमीट करपाक जायो. आनीक हे जे 10,000 आसात ते तांकां 1 म्हयन्या भितर मेळटले. असो आयज डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टान डायरेक्टर ऑफ पंचायत आनी डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशनाक सर्क्युलर काडलेलो आसा. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पेडणेच्या फामाद दसऱ्याक व्हडा धबाशान सुरवात जाली. देव रवळनाथाक देवळांतल्यान भायर काडून करपे आनी उपरांत भगवती देवीची भेट घडोवन कोटकारांच्या मांगरांत स्थित केले. आयतारा रातचे मामलेदार आनी जनतेक कौल दिल्या उपरांत वाजयत गाजयत देवाक देवाच्या मांगरांत हाडपाची प्रथा आसा. जाल्यार 17 तारखेर पेडण्या पुनवेचो उत्सव जातलो. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. एक बात तो साफ है, अगर नैक A++ है तो बेस्ट है. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.